हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आसा पळय ते लोकांचे स्ट्रेस रिलीज करपाक केल्लें आसा आनी तेजे बरोबर आमी गोवा स्टेट योगा अकॅडमी तेंच्या वांगडा कोलॅबरेट केल्लें आसा आनी आमी तेंच्या वांगडा कोलॅबरेशन करून आमी एक स्टेट लेवल योगा चॅम्पियनशीप दवरलेलो आसा जे करून आमी ते 3 इव्हेंट दवरले आसा म्हणजे अंडर 11 आनी सेकंड पार्ट आसा तो 11 to 14 आनी तिसरो आसा तो 14 to 17 हे 3 एजीन आमी कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा स्टेट चॅम्पियनशीप. सो आमी 2 चार्ट केल्ले आसा आमी प्लॉट केल्ले आसा चार्ट A आनी B जे करून खंयचे एक करून आमी एक न्यू कॉन्सेप्ट तयार केल्लो आसा जे करून एका मिनटान 5 आसन जो भुरगो करतलो तेजेर आमी ते जजींग केलें वयतलें म्हणजे एका मिनटा भितर 5 आसन करपाक डिफिकल्ट इजी ना सादें आसून करूं शकता डिफिकल्ट आसून करूं शकता तेका तेजे भुरग्याची लायकी कळटली आमकां. सो भुरगो कसो कितले लेवलाचेर आसा ते आमकां ऑटोमॅटीक तो भुरगो आपले हिमतीचेर वचपाक शकतलो ना एक कोणाचे जजीसांचे हेचेर मेहरबानीचेर येवपा ना. सो ते आमी एक न्यू कॉन्सेप्ट ट्राय केल्लो आसा आनी म्हाका दिसता मुरगांव तालुक्यान हें फर्स्ट टायम जाता. सो हे कॉन्सेप्ट सगळ्यांनी इम्प्लिमेंट करता जाल्यार चड बरें आसा. सो इज फर्स्ट हांव पावल घेवपाक ट्राय करता हे कॉन्सेप्ट. तर इतली वर्सां तुमी आतां मुरगांव तालुक्यान योगा शिकयतात आतां कम्पॅरेटिवली पयलींच्यान आतां कितलो डिफरन्स आसा योगा अवेरनसा बद्दल? अवेरनेस म्हटल्यार आतां गोंयांत मुरगांव तालुका सगळ्यांत हायस्ट हेजेर आसा कारण आमचे हे मुरगांव तालुक्याचे भुरगेच जे फक्त सड्या वयले भुरगे हे भुरगे आज स्टेट लेवलाक चॅम्पियन आसात नॅशनलाक वचून जे मेडल्स घेवन येयल्ले आसा. हालीं सिनियर्सान आमच्या भुरग्यांनी 2 गोल्ड 2 सिल्वर आनी 2 ब्रॉन्झ हाडलेले आसा जे गोंयांतले हायस्ट अचिवमेंट आसा. आतां पर्यंत गोंयांत जितले कॉम्पिटिशन नॅशनलाक गेल्ले आसा ते वचून इतले मेडल्स केन्ना आमी हाडले ना ते आमी हे वचून आमी एक बरो हेजेर केल्ले आसा आनी आमचे आतां इम्प्रुवमेंट जायत आसा गोंयांत. बाकीचे आसा संस्था आसा तेंचे आसा ना म्हणून तेंच्यांनी बरें आसा मात्र आमी एक आपले ओन हिमतीचेर आनी आमचे बाब आमदार आमचे आमकां हेल्प करतात तेंची सहयोग करून आमी फुडें वचपाक ट्राय केल्ले आसा. बरें पौर्णिमा दिसा जो प्रोग्राम जावपाक ताका तुमी कशें पळयतात? पौर्णिमाचो प्रोग्राम म्हटल्यार आमी म्हणटात पळय आमी मेन जें आसा आमकां श्वास मेन तें आसा आमकां श्वास कसो घेवप बॉडी स्ट्रेस रिलीफ कसो दवरप हें आमकां खबर ना. हें आमकां हे पौर्णिमे दिसा आमकां कळ्ळें वयतलें आनी जें करून आमकां हेजो फायदो घेतल्यार आमी चड बरो आसा.